दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाळा सौम्या, आयचो हो अमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजांत तावन अर्गां दिता. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादां तुवें भरलाय आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थभरीत थरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामाचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आसऱ्या खाल राखून व्हर. सर अवघडांतली आनी हर अनाहुतांतलें आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमचे देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळायेची जर सर्वांच्या काळजांत उर्बेन भरून दी. तुजी अमोलीक काकूळत संवसाराच्या मुल्यान मुल्यान वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकूळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळोवन दी म्हूण आमी मागतां. हे मागणें आमी करतां तुज्या पुता सौम्या जेजूचे नांवी आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो करतलो तें सगळें पळोवन सगळो लोक अजाप जायत आसलो. तो व्हड जेजून आपल्या शिसा लागीं म्हळें, आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत बरें खोसूं. मनशा पुताक बेगीनच धरून लोकांच्या हातांत दितले. तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. ताच्या उतरांचो अर्थ तांचे तावन लिपोवन आसलो जाल्ल्यान ते तांचे मतीक गेलें ना. तरी पूण ह्या विशयांत जेजू लागीं विचारूंक ते भियेले. देवाचें उतार हें. जी व्यक्ती आपल्या पती पत्नीक समजता ताचें लग्न जिवीत सुफळ जाता. जो विद्यार्थी बेगीनच आपलें लिसांव समजता तो शिकपांत यशस्वी जाता. जेजू आपल्या शिसांक जायती सतां समजोवंक प्रयत्न करता म्हणून आतां हांवें सांगचें आसा तें तुमचे मतींत खरें खंयचो. तरी जायत्या संदर्भांनी तो कितें म्हणटा तें शिसांक समजलें ना. जेजून आपल्या शिसांक दुरसोन उलयल्ले संदर्भ आसात. कशें तर आनिकी तुमकां समजना. आयच्या काळार आमचो क्रिस्ती भावार्थ गुंडायेचो न्हय. कारण जेजू क्रिस्ताक आमी आनिकी सारके रितीन समजोवंक शकोंक ना. आमचे चिंतप आनी अपेक्षा जेजूचेर पातयेल्ल्यांक कश्ट उणें जातात, सूख कुशालाय मेळटा, गरीबपण पयस जाता, पिडा शिडा पयस उरता इत्यादी. पूण जेजू आपली येवजण, मिसांव, शेवट आपल्या शिसांक परत उगडासाक हाडयता. मनशा पुताक बेगीनच धरून लोकांच्या हातांत दितले. जेजूक आनी ताच्या देवपणान सुखान जिवे ते. पूण आम्हा समेस्तांक नीज मनशा जिवीत कितें आनी कशें म्हूण समजोवचे खातीर जेजून संवसार कांटाळता त्या कश्टांक वेंग मारली. सस्नाच्या बापा हांव तुका भेटयता. तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आनी सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या
फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुटका ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता मारा काकुळत आमची कर. नित्य धर्मायक नोवेनाचे मागणे. नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासोत विनाती कर. नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासोत विनाती कर. नित्यादाराचे माये तुझ्या भुरग्या पासोत विनाती कर. भोव भाग्यवंती आनी खतावीण आंकवारी आमचे माये, तूं आमचो शाश्वीत आदार, तूं आमचो आसरो आनी तूंच आमचो बरवसो. आज आमी हांगा तुका मेळोवंक आयल्याव. तुवें आमकां देवातावन जोडून दिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी तुका अर्गां दिताव.
नित्यादराचे माये आमी तुजो मोग करतांव आनी तुज्या मोगा खातीर तुजी सेवा आमी सदांच करतल्यांव आनी हेरांकी तुजे थंय हाडूंक आमचे तांकी भितरलें सर्व करतल्या म्हूण तुका बसयतांव. नित्यादराचे माये तुका देवा लागीं आसचे विशेश सळावळीन हे उपकार आमकां ताचे कडचे जोडण दी. ताळणेचेर जैत व्हरूंक घटाय जेजू क्रिस्ताचो संपूर्ण मोग एक भाग्यवंत मोर्न आनी हाचे वरवीं तुजे सांगाता आनी तुज्या पुता सांगाता ससनाचें जिवीत आमी जोडिशें कर. नित्यादराचे माये आमचे पासो देवा लागीं विनाती कर. ये सोम्या जेजू क्रिस्ता काना शहरांत तुवें तुज्या आवय मोरयेच्या एकाच उतराक मान दिवन उदक आसलें दाका वायनांत बदल्लें. आतां हांगा त्याच तुज्या आवयक नित्यादराचे मायेक मान करूंक सांगता आमी जमल्या वसता ह्या तुज्या परजेची मागणी आयकोन घे आनी अर्गां ओपोवन घे म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. ए नित्यादराचे माये तुज्या भोव पदवेदार नांवान आमी तुका उलो मारतांव. तूं जिव्यांची सांबाळणार आनी मोरतेल्यांची बाचावी जावन आसाय. मोगाळी माये तुजें पवित्र नांव केदाळय आमच्या तोंडार आसतलें. भोव कर ताळणी आमकां आयिल्ल्या वेळार आनी मरणाच्या वेळार तें आमच्या वंटाचेर खेळटलें. तुजें नांव उसारून मात्र आमी दादोशी जावची नांव. बगार दिसपडती जिणी त्या प्रमाणे माया मोगान आमी जियेतल्यांव आनी तूं आमची शाश्वत आदाराची माय म्हणून परगट करतल्यांव. ये नित्यादराचे माये अदीक वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे मुखार येतांव आनी आमच्या दिसपडत्या जिणयेच्या गरजांनी तुजो आदार मागतांव. विघ्नां कश्ट खंत आनी दूख केदाळाय आमच्या मतीक विराराय आनी बेजाराय हाडटात आनी आमकां देदेस्पर करतात. देवाची मांडावळ आमकां संकश्टाक व्हरून पायता आनी निर्भागपण आनी आकांत आमचेर येशे करता. हर एक कडेन आमकां मेळटा कुरीस मात्र आनी त्या वरवीं आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक निरास भोगता. ये मोगाळी माये आमचेर दया दवर. आमच्या गरजांनी आमची जतन घे. आमच्या कश्टांतली आमकां सुटय पूण आमी ते कश्ट आनिकी थोडो तेंप सोंसी जाय म्हूण देवाची कुशी जाल्यार ते सर्व मोगान आनी सोंसणिकायेन सोंसची कृपा तूं आमकां देवा कडची जोड दी म्हूण आमी तुजे लागीं परातून मागतांव. हे उपकार तुजे कडेन मागतांव न्हय पातयेवन आमच्या पुण्याचेर बगार तुज्या मोगाचेर आनी काकुळतीचेर ये मोगाळी माये. आमी आतां सांगाता आमच्या माये लागीं परातून मागया. ए नित्यादराचे माये तूं ग्रेस्त आनी उदार जावन आसाय. देव आमकां दिता ती सर्व देणी तूं आमकां वांटीत आसाय. तूं आमचो पातक्यांचो बरवसो. पळय तर ए मोगाळी माये आमी तुजे लागीं परतांव. जेजू तुज्या वेंगेंत आसा आनी आमी तुजी भुरगीं जावन आसता आमकांय तुज्या वेंगेंत घे. आमकां सर्व वायटांतली राख. तूं आमची जतन करशी जाल्यार आमकां कसलेंच बें आसचें ना. कित्याक क्रिस्तांतावन तूं आमकां पातकाचें बोक्साणें जोडून दिताय. क्रिस्त सांगाता तुजें बळ वर्तें जावन आसा. सगळें यमकोण सांगाता मेळ्ळ्यारी ताचे मुखार तुजी सकत विशेश. आमी जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या भावा आनी मनसुबदारा मुखार वेताना तूं आमच्या सांगातास राव. ताळणेच्या वेळार आमकां आदार दी. जेजूच्या कर्या मोगान शेवट पर्यंत तिरासन आनी सदांच तुका उलो मारची कृपा आमकां मेळाशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागतांव. ये नित्यादराचे माये. ये नित्यादराचे माये पळय म्हाका तुज्या पांयां लागीं. म्हाका निर्भागी पातक्याक तुजी कुमोक हांव मागतां. तुजेर हांव पातयेतां. ये काकुळतीचे माये म्हजी बिरमोत पाव. तुका पातक्यांचो आसरो आनी बरवसो म्हूण समेस्त उलो मारतात.
तर जा तूं म्हजो आसरो आनी बरवसो. जेजू क्रिस्ताच्या मोगा पासत म्हाका तूं पाव. तुजो शाश्वत चाकर जावन हांव म्हाकाच तुका समर्पितां. तूं म्हाका निर्भागी पातक्याक हात दिवन सांबाळून दर. देवान ताच्या काकुळतीन तुजेर म्हाका दिल्ल्या पातयणे खातीर हांव ताका हर्शितां आनी अर्गां दितां. आनी ही पातयणी म्हज्या सासणाच्या साल्वासांवाची जामिनी म्हूण हांव लेखतां. फाटल्या जिणयेंत तुजो आदार सोदिनातल्या खातीर कितले फावटी हांव पाडाव जाला. तुज्या आदारान हांव जैत व्हरतलो म्हूण हांव जाणां. तुजी ससाय हांव सोदीन जाल्यार तूं म्हाका कुमोग करतलें म्हणलें खंडीत. पूण पातकान पडच्या समयार हांव तुका उलो मारिना जायन आनी असो म्हजो आत्मो हांव वगडावंक पावन म्हूण म्हाका भेन दिसता. देखून ही एक कुरपा हांव तुजे लागीं मागतां आनी म्हाका कळटा त्या प्रमाणे आनी तांगता त्या प्रमाणे तुजे लागीं हांव ती परततां. देंवसार म्हाका नाडटना सदांच हांवें तुजे लागीं धांवून येवंक आनी म्हणोंक ये मोरये म्हाका पाव. नित्य आदाराचे माये म्हज्या देवाक हांवें सांडूंक केदींच म्हाका निर्मे नाका. आमेन. देवाचे राज येवंक मागणे. सर्गींच्या बापा, तुज्या राजांत आसा सर्व शांत समाधान. त्या देखून तुजें राज स्थापीत करूंक ह्या संवसारांत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक तुवें धाडलोय. तुजें राज ह्या संवसारांत सर्व मनशां तें येवं. एक दीस तुजें राज ह्या संवसारांत भरपूर तरान येतलें. तूं नवी आकाश आनी पृथ्वी रचतलोय आनी संपूर्ण तरान तुजें राज स्थापीत करतलोय. त्या दिसांनी मनशाक कसलोच आकांत, भिरांत, कश्ट आनी पिडा आसची ना. मनीस सर्व आपली झुजाची हातेरां नाश करतलो. सुणे वागड शेळये सांगाता जियेतले आनी बोकडे पील चिट्या वागाचे कुशीक आड पडटले. वासरू आनी शिव सांगाता सरतेली आनी एक ल्हान भुरगो तांकां राखतलो. गाय आनी आस्वेल इश्टागतेंत आसतली आनी तांची पिलां सांगाता न्हिदतली. शिव बैला भशेन तण खातलो. दुदाचें बाळशें सोरपाच्या बिळाचेर खेळटलें. ल्हान भुरगें आग्याच्या बिळांत हात घालतलें आनी ताका कांयच बादाक जावचें ना. त्या दिसांनी तूं आमच्या दोळ्यांतलीं सर्व दुकां पुसून काडतलोय. तर सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत तुवें बसयल्लें तें संतोशभरीत राज बेगीनच येवं दी. सर्व पाताक नाश जावं दी. कश्ट आनी पिडा पयस सरून दी. मनीस तुज्या उजवाडांत आनी एकामेकाच्या भाव बांदवपणान जियोवन दी म्हूण मागता. आमेन. ह्या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी आतां मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांचेर आशेवया. तांच्या कुटुंबांत सुख समृद्धी आमी आतां सर्वेस्पर देवा लागीं मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. मोरये सदां सादार तुजो, जावं दी फळ आमच्या मागण्याचो. पुतान तुज्या केल्या तुका शाबीत आसरो निर्भाग्यांचो. कुमोग तुजी सदांच तयार,
भुरगीं माये मागता वादार कुमक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कितले उठोंक पेसाडल्यारी परतून परतून पडता सासाव अस्कता मी बाळा तुजी माये आमकां पाव म्हूण मागता कुमक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार कुमक तुजी सदांच तयार भुरगीं माये मागता वादार मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां भाग्यवान कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी